मॉरिशसा खातीर बांदपाक घेतिल्ली फास्ट पेट्रोल वेसल गोवा शिपयार्डान शुक्रारा लॉन्च केली. मॉरिशस कोस्ट गार्डाचे ऑफिसर, श्रीलंकेची नेव्ही, इंडियन कोस्ट गार्ड आनी बाकीचो स्टाफ आशिल्लो. ही वेसल एंटी पायरसी, एंटी स्मगलिंग, एंटी ड्रग सर्वेलन्स, सर्च आनी रेस्क्यू ऑपरेशनाक वापरपाची. Namely Valiant GSL Yard 1232 being built for Government of Mauritius comes on the heels of commissioning of first Mauritius FPV CGS Victory at the hands of Honorable Prime Minister of Mauritius Shri Anirudh Jagannath in the distinguished presence of Honorable Raksha Mantri ji on 10th December 2016. That is just about 60 days back, followed by unslipping of second Sri Lankan OPB on 15 December 2016. We'll be delivering the 4th Coast Guard OPB, Yard 1221, on 5th February 2017 to Indian Coast Guard, which will be the 4th vessel of the series. Within last 6 months, we have delivered 4 Coast Guard OPBs, 1 FPV, 11 fast interceptor boats, besides many other small ships. I think there are no parallels of such rapid construction in Indian shipbuilding industry, and is clearly reflective of Yard's shipbuilding capabilities, commitment to Make in India initiative of Government of India, and is indeed a validation of our execution skills. The Yard is moving forward briskly to execute all the projects, including prestigious export orders within the contractual timelines. Keel of this FPV was laid on 22nd May 2015, and the vessel is scheduled to be delivered much ahead of the contractual schedule of June 2017. Hopefully, my Director of Ops was committing to me he will be going to see in next 2 months' time. So I think we will be well within our target of delivering much before the first ship what we have delivered. First ship of this class was delivered about 45 days in advance. So this ship should be minimum 90 days in advance, and we are on target for that. वास्को खारीवाड्यार बीजेपी आणि एनसीपीच्या कार्यकर्त्यांचे पेटले. गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाचो सायमन पेरेरा नुस्तेकारांची दिशाभूल करता म्हणून एनसीपीच्या कार्यकर्त्यांची कागाळ. तो खंय खारीवाड्यावेल्या लोकांक नुस्तेमारीक धोको भरपाक सायन केल्लो MOU दाखयता. नुस्तेकारांच्या पुनर्वसनाच्यो गजाली सांगता म्हणून बोवाळ. बीजेपीचो सायमन म्हणटा तशें कांयच ना. सायमन पेरेरा हिंगा लोकां सगळे घेवन मिसगायड करता. म्हणजे लोकां कितें हाडून प्लेन दाखयता. हो प्लेन आमगेले हिंगा ना, तरी पूण तो लोकांक दाखयता. हांव म्हणत सोदता कितें करपाक सोदता. हो वास्कोन आमचे कितें करूं सोदता. आतां लोकांक काबार करूं सोदता. हो बोटीचो फिश ओनर हेजो प्रेसिडेंट. म्हाका दिसना हो लोकांक सांबाळटा. लोकांक आनी काबार करता. रिहॅबिलिटेशन म्हणून हो लोकांक प्लेन दाखयता. हो प्लेन चोय, हो प्लेन चोय कितें प्लेन आहा तो. हो प्लेन हिंगा नाच. आणि आम्ही 10 लोकांना लागून जोगट आमकां लागून आमची पर्सनल एक आमी पर्सनल आमी लोकांक लागून हे कोत्ताय. वास्कोच्या लोकांक लागून कोत्ताय. आपल्या पब्लिकाक लागून कोत्ताय. ते आमचे फायदा कोण आमी हे नाक जालो कोण नाका. सारकी कोण कितें कोत्ता ते सायड पासून ना. हिंगा लोकांक आयज नाडपा पावताय. रिहॅबिलिटेशन आमकां रिहॅबिलिटेशन नाका. पयलीं तेणी सांगलां ही गोरा सॉल्वर केलें म्हणून आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान. सॉल्वर केलें जाल्यार रिहॅबिलिटेशन कित्याक. आणि हेचेर तो कितें दाखोवपाक वता. हो इलिगल पेमेंट ना, स्कॅम ना, काय ना. सायन ना, कोणाचे सायन ना. हेजो लोकांक फुडोवपाक पावताय. न्हू आमच्या हारेड्यार MPTन आमकडे एक MOU सायन केल्लो आहा आनी तेज्या फाटल्यान एक प्लॅन सायन दिल्लो आहा जेजेर चीफ सेक्रेटरीची सायन आहा, MPTची सायन आहा, गोवा फिशिंग बोट ओनर्साची सायन आहा आनी ती आनी एक कोनेकारांची एक सोसायटी आहा तेंची एक सायन आहा. सो तो प्लॅन आमी घेवन हिंगा लोकांक दाखयताले की घरां पळय आहा ती साल्वार जाल्या म्हणून. तेन्ना ते थोडे हारेड्याले लोक येयलो आनी आमच्या आंगार येयलो आनी म्हणपाक लागले तुमी डुप्लिकेट प्लॅन वांटा आनी डुप्लिकेट खबरो सांगता म्हणून. तेन्ना आमी तांकां सांगलें बाबा तुमी तुमकोडे कितें प्लॅन आहा तो तुमी दियाय, आमकोडे कितें प्लॅन आहा तो आमी दिताय म्हणून. तेन्ना ते आमच्या आंगार येयले. ते एक 20-25 जाण येयले आनी आमचे ते आंगार हात करपाक लागले. घेवया एक ब्रेक.